You know, our forests are abound with Australian acacia, a leaf which is not consumed by any of the bisons or any of the grazing animals. So कितें जालां, जनावर आहा तें खावपाक मेळना म्हणूनय सकयल येतात. So one of the decisions I am contemplating is to cut this Australian acacia immediately. Cut them, give out a contract to cut this Australian acacia because the inflorescence is cancer causing. Second, replace कितें करतलो तूं? गोवो जर सकयल येवचो ना जाल्यार गोव्याक तण मेळूंक जाय तें. तण कशें हाडटलो तूं? आतां पावस व्हडलो पडटा. आज उटंगराचो पावस जो पडला त्या पावसान म्हाका दिसता एनीथींग विल जर्मिनेट इजिली इन द फॉरेस्ट. So you got to take a chopper, which is what I told them done in America, go low flying and have these seed bombs. एके वटेन मंत्री हें उलयता, दुसरे वटेन ताच्याच खात्याचो स्टाफ 70 मोरमुण्या आकेशियाच्या रोंपे रोयत सुटला. इतले आसूनय जमीन लोकांच्या उत्पन्नाची. आमची आतां देवळ्यो काजी आसा, काजी ल्हान ना. आतां फॉरेस्टान येवन ही पळय झाडां लायल्या. आतां काजी बेंडल्यो जाल्यार ही फॉरेस्टाची झाडां आसतना हांगा काजी भोंवतले कशें आमी सांग पळया. आनी एकदां जर तेंचे कल्टिवेशन वयर सरले काय मागीर तांकां भितर सरूंक दिवचें ना. आनी आतां कल्टिवेशन करूंक दिवचें ना आमकां तें. आनी तेंच्यांनी ऑलरेडी सगळी जागा कवर केली कल्टिवेशन करून. आमचो जागो हो पयलींचो 1928 आलवारा हो आमचो आलवारा. तेन्ना आमी लग्न जायत पासून हांगासर काम करता. काजी घातल्यो, काजी पुनोवंक येता, बेंडटा आनी आतां हे फॉरेस्टीन आपूण हे करता. मागीर आमी कितें करपाचें? ही जमीन आमची आमकां जाय न्हू. म्हाज्या लग्नाक 20-22 वर्सां जालीं. आमी चुडयेचें भात म्हणून लायतालीं. जाणटे म्हाजे ते मेले आनी हे आतां भुरगे जाल्या तांकां कांय कळना. नाशण लाय, चुडयेचे भात लाय, कुळीद, उडीद, पाकोड, वरयो, सावो इतले आमी लायतालीं. आमकां जाय न्हू हे काजी. आतां हे मळ आमकां जाय कित्याक जाणट्यांनी म्हाज्या राखोन धरलेलें आहा हें. ते आमी हांगासर आमची जमीन आसली पयलींची ते आमकां कितें खबर ना, ते आतां कळ्ळें आमकां. आमी हांवें ताका आलवारा बी दाखयलो सगळें. फॉरेस्टाच्या चालू हांव कॉन्टेक्टान आसता. अरे तुमी बाबा हे कितें करता? तुमी हे आतां फॉरेस्ट तुमी आतां झाडां लायता काय ना? फाल्यां तुमी आमकां ती झाडां लाय, तुमी झाडां मोठी जातली आनी एकदां झाडां मोठी जाली की मागीर आमकां तुमी काजी पुनून दिवचें ना म्हणून आमी सांगात आसा. पूण तरी आसतना ते आपलें काम चालूच दवरता. ते बंदूच करिनाका. तेन्ना शेड्यूल ट्रायब्स हांवें ते कंप्लेंट लेटर दिल्लें आसा आनी प्लस जॉयंट मामलेदाराक दिला, प्लस कलेक्टराकूय दिला, डेप्युटी कलेक्टराकूय दिला. आनी हांव खास करून आमचे गोविंद गावडे आमचो एसटी समाजाचो न्हू, तेजे कडेन मागता की तेणें बेगींतल्या बेगीन हितूर लक्ष घालचें आनी हे फॉरेस्ट पळय कितें आमच्या एसटी समाजाक त्रास करता काय ना ते बंद करचे. गोविंद गावडे सरा कडेन हांव इतकेंच मागता की आमची जमीन आसा न्हू ती आमकां दिवची. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.